आमच्या जिवितांत आमी कोणाच्या संगतपणांत जिवन आसाव भुरग्याच्या जिवितांत त्या भुरग्याचे जिवीत रुपीत करचें कोणे त्या वेळार त्या तरणाट्यांनी त्या जाग्यार आसचें सरकेंगी बाळूक जेजूतय म्हज्या मोगाचे इश्टानो जेजू मान वाल्लो जालो जानवायेन आनी प्रायेन वाडलो आनी ह्या ताच्या वाडावळेक ताचें कुटुंब परिसर सामाजीक जिवीत दैवीक संगतपण कुडीची आनी मोतीची वाडावळ शिकप स्वाजानवाय आनी जिवितान सलवणी फूट करच्यो ह्यो विशयो ताका कारण करता जातात आनी ह्या फाटल्या दिसांनी ह्या विशीं आमी नियाळ करून आसाव आनी आयच्या दिसा विशेश करून दैवीक भोवार वा आमच्या जिवितांत आमी कोणाच्या संगतपणांत जिवन आसाव वा कसल्या इश्टगतेंत आमी जिवन आसाव म्हणलो एका रितीचें विश्लेशण करूंक ह्या पुणशेतांत आमी सांगता जमलेले आसाव मोगाच्या इश्टानो आमी 2 वाचपां आयकलीं पयलें वाचप सामुएलाच्या पुस्तकांतलें आनी दुसरें लुकाच्या वांजेलांतलें ह्या दोनी वाचपांचो मोठो नियाळ करून ह्या संदेशा विशीं वा आमच्या जिविताक एक मोठो संदेश घेवचे प्रयत्न करूंक आमी मुखार सरया पयलें वाचप सामुएलाच्या पुस्तकांतलें सामुएलाच्या जिविताचे विशीं वा ताच्या जल्मा उपरांत जाल्लें ल्हानशें गणीत विशेष करून ताका देवाचें आपोवणें लाभलेले विशीं आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता सामुएल आमकां कळीत आसा हन्ना आनी एल्कानाचो पूत हन्नाक दोगा पत्न्यो हन्ना आनी पेनिन्नाक भुरगीं आसलीं हन्नाक भुरगीं नातलीं आनी ती देवाळांत वचून दुकां गळोवन मागता आनी मागल्या त्या मागण्याच्या वेळार येली थंयसर त्या देवाळांत ह्या सावन आसलो त्या स्त्रियेक हन्नाक पळयता तिच्या दोळ्यांतली दुकां तो पळयता आनी निमाणें तो सांगता तूं फाटीं वच देव तुजें मागणें आयकतलो देव तुका संगत दितलो आनी ही उतरां आयकलेंच ती फाटीं आपल्या घरा वेता पती सांगता कुटुंबाची विजी येता आनी निमाणें तिका भुरग्याचें देणें फावो जाता आनी होचो भुरगो जावन आसलो सामुएल आनी सामुएलाच्या जल्माच्या पयलें वा तिणें मागणें करता आसतना एक बासोवणी तिणें देवा मुखार केल्ली ह्या जल्मल्ल्या भुरग्याक हांव तुका समर्पण करतलें म्हूण आनी कशें तिणें ती बासोवणी केल्ली त्या बासोवणे प्रकार ती त्या बाळाक सामुएलाक देवाक समर्पण करता आनी ह्या मरिफात सामुएल त्या देवाळांत ताची वाडावळ जाता आनी ह्या देवाळांत आसलो ह्या जाक येली थंयसर आसलो आनी ह्या येलीच्या संगतपणांत सामुएल वाडलो आनी आमकां कळीत आसा सामुएलाक देवाचें आपोवणें फावो जालें आयच्या वाचपांत आमी आयकल्लें बरी देव ताका आपयता सामुएल सामुएल पूण सामुएलाक कळना जाल्यार निमाणें येली ताका सारकी वाट दाखयता उलय सर्वेस्परा तुजो सेवाक आयकता म्हणल्यार उतराकाल देवाचें आपोवणें स्विकार करच्याक एक कारण करत येली जाता आनी ह्या मरिफात सामुएलाक तें एक विशेष आपोवणें लाभता आनी आमकां कळीत आसा सामुएल एक निती करत जालो आनी निमाणें इस्रायल प्रजेक थंयसर पयलो आनी दुसरो राय साऊल आनी दाविदाक ताणें थंयसर मागून तांकां राय जावन मागलेलें जावन आसा आनी हें जावन आसलें साऊलाक सामुएलाक मेळिल्लें तें विशेष आपोवणें आयच्या सुवार्तेंत आमी आयकलें जेजू 12 वर्सांचो आसतना थंयसर देवाळांत भायर पडिल्लो मग इश्टानो आमकां 2 वांजेलिस्त जेजूच्या बाळपणा विशीं इन्फेन्सी नरेटिव्ह म्हणटा आमी ह्या बाळपणा विशीं आमकां विवरण दितात एक मातेफ आनी एक लोक मार्को आनी जुआंव ह्या विशीं चड विवरण आमकां दिनात आतां लोक वांजेलिस्त ताचो वांजेल वा ताणें बरयल्लो तो वांजेल कोणा खातीर बरयल्लो तो थंयसर आसलेल्या लोकांक म्हळ्यार ताच्या समुदायाक ताणें बरयल्लो जावन आसा कित्याक लुकाचो वांजेल आयिल्लो मातसो उपरांत जेजूच्या स्वर्गारोहणा उपरांत आनी तशें म्हणटा आसतना त्या लोकांक जेजूच्या जल्मा विशीं सारकी माहेत नातली त्या लोकांच्या समुदायाक आनी देखून ताच्या समुदायाक सारकी एका रितीन जाणवाय दिवच्या खातीर माहेत दिवच्या खातीर लूक वांजेलिस्त ताच्या वांजेलांत जेजूच्या बाळपणाक एक महत्व दिता आनी आयच्या सुवार्तेंत आमी आयकलें जेजू सुकून गेल्ले ते घडीत आतां जेजू 12 वर्सांचो आसतना पास्काच्या परबेक
तो जेरुसलेमाक आयिल्लो. जेरुसलेमाक जेजू ह्याच परबेक परत एक पटी आयिल्लो जावन आसा. जेजूच्या मिसावाचो निमाणो वांटो म्हणले बरी, म्हणजे ताचें पास्क जेवण जेवंक जें कितें निमाण्या ब्रेस्तार आमी आचरण करता तें घडीत. आनी त्या पास्काच्या परबेक थंयसर आपल्या आवय बापाय सांगता तो आयिल्लो आनी निमाणें ती पाटी वेता आसतना तांचे सांगता तो नातुल्लो देवळांतच तो उरलो. जेजूच्या काळार पैण सांगता आसलें, म्हळ्यार एक एकलो पैणकार वचनातलो, कित्याक जायतीं कारणां आसलीं. एक वाट कळीत ना जावंक पुरो, वा रानवट मनजाती आसात, सोर लुटकार आसात. एक एकले गेले जाल्यार जिवाक बादाक आसा. देखून जेन्ना लोक अशेल्या पैणांत सांगता मेळटालो तो वेळ ती समुदाय रावन रितीन पंगड पंगड जावन ती पैण करताली. आनी पैण करता आसतना भुरगीं सांगता आसतालीं, तरणाटी सांगता आसतालीं, मालगडी सांगता आसतालीं. असलें सांगतपणांतच तांचें पैण चलतालें. देखून कोण भुरगीं आसात ती आमच्या आवय बापाय सांगता आसनातलीं तांच्यात पंगडांत आसतालीं. आनी देखून जुजेन आनी मोरयेन चिंतलें पाटी वेता आसतना तोय एका पंगडांत आसा, तांचे सांगता आसा म्हणून चिंतून तीं पाटी येतात. सवाल येवंक पुरो तर मोरयेन आनी जुजेन जेजूची तितली एक जतनाय घेवना गे म्हणून. वांजेलिस्त हांगासर त्या सवालाक जाप म्हणले बरी आमकां कांय दिना, पूण केवल वांजेलिस्त हें घडीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तो जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. म्हळ्यार ताची जाणवाय कितली गरजेची आसली, त्या जाणवायेक लागून कितें बरेंपण जालें म्हणलें सत ताच्या वाचप्यांक समजोवचें प्रयत्न तो करता. आनी ह्या मरिफात हें घडीत आमचे मुखार तो दवरता. मोगाच्या इश्टानो, ह्या दोनी वांजेलाचो नियाळ केल्ल्या आमी आयच्या दिसा ह्या नोवेनाच्या 5व्या दिसा आमकांय एक संदेश स्विकार करूंक जेजू बाळूक जेजू आमकां आपण दिता. एका व्यक्तीच्या वाडावळेंत तें दैवीक सांगतपण वा मेतेरपण वा आमच्या बोवारी तें दैवीक बोवार कितलो गरजेचो म्हणलें समजोवच्याक आमकां ही वाचपां एका रितीन आदार दितात. मोगाच्या इश्टानो, एका भुरग्याच्या जिवितांत त्या भुरग्याचें जिवीत रुपीत करचें कोणें? आमच्या कुटुंबांनी बाळ जल्मतना आमकां संतोश भोगता. लग्ना जिवितांत भुरग्यांचो महत्व वा भुरग्यांचें देणें कितलें गरजेचें म्हणलें हांव आनी तुमी हर एकली समजूंक शकता. आनी देखून ह्या भुरग्याची वाडावळ जाता आसतना त्या भुरग्याच्या वाडावळींत मस्त संगती गरजेच्यो म्हणल्यो आसात. आनी त्या गरजेच्यो विशय फाटल्या दिसांनी आमी एक एकच नियाळ करनासा. कशें कुटुंब गरजेचें, कशें आमचें नैसर्गीक परिसर गरजेचें, कशें सामाजीक जिवीत सोशल लायफ गरजेचें, आनी सांगता दैवीक जिवीत गरजेचें, हें सगळें आमी नियाळ करून आसा. आनी आयच्या दिसा ह्या दैवीक सानवाय विशीं आमी नियाळ करूंक मुखार सरया. मोगाच्या इश्टानो, आमची इश्ट कोण? एक सांगणी आसा, तुजी इश्ट तूं म्हाका सांग आनी तूं कसोलो म्हूण हांव सांगता म्हणून. टेल मी युअर फ्रेंड्स एंड आय विल टेल यू वॉट यू आर ऑर हू यू आर. मोगाच्या इश्टानो, आमच्या परिसरांत म्हज्या सांगता आसचे, म्हजे इश्टागात, म्हजे संबंदीत, ह्या संबंदांत कसली वाडावळ आमच्या जिवितांत जाता म्हणलें आमी आयच्या दिसा नियाळ करची गरज आसा. हांव येत सिटींतच कास्य फिरगजेंत म्हजी वस्ती आनी संजेर म्हजें जेवण जालें उपरांत लगभग 8:30 तावन 9:30 म्हणसर हांव तेणे मध्या त्या प्रमुख रस्त्यार इल्लें वॉकिंग करूंक वता. आनी म्हज्या फिरगजेच्या मुखार एक रेल्वे ट्रॅक आसा, पासिंग आसा, तें ब्रिज आसा. ब्रिज जाल्लेंत एक आंगड आसा. थंयसर आंगड ती च्याची आंगड, च्या खाली च्या मेळटा आनी इल्लें खालें स्नॅक्स आसता, तितलेंच. पूण एक विशेशता कितें, आमी च्या कितल्या वेळार पियेता, सकाळींचे पियेता, इल्लें सांजेचे पियेता. पूण थंयसर त्या जाग्याची एक आजाप म्हणयत, राती 9:30 वरांनी लोक वा तरणाटी च्या पिवन बसतात. केवल च्या न्ही, तांच्या हातांत दुसरे संगती असतात. मग चेष्टानो ती तरणाटी थंयसर पावजे जाल्यार कारण कोण? त्या वेळार त्या तरणाट्यांनी त्या जाग्यार आसचें सरकेंगी, तो जागो सरकोगी. जर तर ती थंय पावल्यान जाल्यार तांकां कोणें प्रेरण दिलें वा कोण कारणाची जाली? मग चेष्टानो आज आमी हांगासर कोणायकी बोट जोखूंक वचना वा कोणायकी आमी सुखीदार म्हणून सांगूंक हांगासर आयिल्ल्या न्हय. बगार आमकां एक संदेश स्विकार करचें वा आमच्या जबाबदारेंतय एका रितीन एक इंट्रोस्पेक्शन म्हणटात, एक मौल्य करचें तसलें
एक चिंता पाठोवंक आमकां आयच्या दिसा आपोवणें लाभता. दोग व्यक्तींचे नियाळ केल्ल्या आमी, एक सामवेल आनी एक बाळूक जेजू वा तरणाटो जेजू म्हणयेत. ह्या दोगा व्यक्तींक दोन विशेष आपोवण्याक कारण करता ते जाले. आनी ह्या दोगा व्यक्तींक जेजूक आनी सामुएलाक तांच्या जिवितांत तसल्या पावंडांक पावोवंक कोण कारण करता जाली. एक तांची आवय बापूय कारण करता जाली. दुसरें सामुएलाक तो याजाक कारण करता जालो. जेजूक ताची आवय बापूय आनी देवाचें प्रेरण वा देवाचो विशेष आशिर्वाद फावो जालो. मोगाचे इश्टानो, आज आमकांय असल्याच चिंताप जिवंक नियाळ करूंक आमकांय आपोवणें लाभता. आमच्या बोवारी आसच्या व्यक्तींनी आमच्या जिविताक कितलें प्रेरण दिलां, आमच्या जिवितांत पाड संगतीतावन बऱ्या वाटेन हाडूंक आमच्या बोवारी आसच्या व्यक्तींनी आमकां कितलें उत्तेजीत केलां हें संगत आयच्या दिसा नियाळची गरज आसा. देखून आमी कोणाच्या बोवारी आसां ते व्यक्ती पाड न्हय. आमी जेजूकूच आमच्या दोळ्या मुखार हाडल्यार जेजूच्या परगट जिवितांत जेजू असल्या जायत्या व्यक्तींच्या बोवारी आसलो. तो शास्त्र आनी फारिजेवाच्या बोवारी आसलो. टोटल नेगेटिविटी, तांकां जेजू थंय कितेंच बरेंपण दिसोना जाल्यार जेजू तांच्या मोदेगांत आसलो. जेजू आपोस्तलांच्या मोदेगांत आसलो आनी ह्या आपोस्तल जेजू तावन शिकोवंक आशिल्ले व्यक्ती. जेजू जायत्या लोकांच्या मोदेगांत आसलो, बोवारी आसलो आनी हे लोक जेजू तावन कितें मेळटा म्हूण राखून आसलो. जावंक पुरो बरी भलायकी, जावंक पुरो कितें उंडो मासली असलें आशेवन आसलो आनी असल्यांच्या बोवारी जेजू आसलो. मोगाचे इश्टानो, आज आमी कोणाच्या बोवारी आसा? आमच्या बोवारी आसचे व्यक्ती आमच्या जिवितांत बरेंपण आपणावंक प्रेरक दिवचे आसात गी, उत्तेजीत करचे आसात गी. आज आमकांच आमी विचारची गरज आसा. देखून आमच्या युवा जनांतय, आमच्या भुरग्यांतय आमी गमन दिता आसतना कशें कुटाम वा कुटुंबांत आसचे आवय बापूय तांच्या जिवितांत हो दैवीक बोवार घेवंक प्रेरण दितात म्हणलें आज आमकांच आमी विचारची गरज आसा. देखून हें प्रेरण आमच्या आवय बापूय तावन पयलें आमच्या भुरग्यांक मेळोवंक जाय. आवय बापूय आमच्या जिवितांत आमच्या जिविताची बुन्याद घालचे तसले व्यक्ती जावंक जाय. आनी जेन्ना बुन्याद गट आसा, बांदापी गट रावता. देखून ही दैवीक बोवार पयलें आमच्या घरांनी आसचें गरजेचें. दुसऱ्यान हे दैवीक बोवार आमच्या धार्मीक जाग्यांनी आनी धार्मीक व्यक्तितावन मेळचें गरजेचें. एक ह्या जाग जावन म्हज्या सांगाता आयिल्ल्या युवा जनांक, म्हजे लागीं आयिल्ल्या भुरग्यांक त्या दैवीक बोवार दिवचे वावर म्हाकाय आसा. हर एका याजकाक, हर एका धार्मिकाकी आसा म्हणलें सत आज हांवें उक्त्यान मानून घेवंक आसा. आनी तिसरें, हो दैवीक बोवार म्हज्या इश्टागतेंतय गरजेचो. देखून मोगाच्या इश्टानो, आज आमी ह्या पुणशेतांत परत सांगाता मेळ्ळ्या. वर्सान वरस ह्या पुणशेतांत आमी सांगाता मेळोनूच आसा. विविध विशय, विविध संदेश आमी नियाळ करून आसा. आनी आयच्या ह्या दिसांनी जेजू जानवायेन आनी प्रायेन वाडलो जाल्यार ताका ताच्या सांगातपणांत कोण व्यक्ती पुराक जाले हो विशय नियाळ करता आसतना सामुएल आनी बाळका जेजूचो निदर्शन आमच्या दोळ्या मुखार दवरतना आज आमकांच आमी सवाल विचारया, आमी कोणाच्या बोवारी आसा? जर आमचें बोवार बरें आसा तर तें बोवार आनीक मुखार सून वचों दी. जर आमचें बोवार तितलें बरें ना, व्यक्ती तितले बरें नात, जर तांचे तावन इल्लें मेकळें जावचें प्रयत्न करूंक आनी आमरिफात बरें व्यक्तित्व रुपीत करूंक बाळो जेजू आम्हा सोमेस्तांक प्रेरण आनी सकत फोव करून दी. आमेन.